इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री अँड ह्युमन बिहेवियर बांबोळच्या कंत्राटदाराचेर आशिल्ल्या कामगारांक पणजे आझाद मैदानाचेर मोर्चा काडलो. वट्ट 9 वर्सां काम करून ह्या कामगारांक अचकीत सरकारान बेरोजगार केल्ल्या कारणान हो मोर्चा काडिल्लो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो, काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हाजेरी लायिल्ली आनी ह्या कामांचेर तेंको दितले अशें तांचे सोमारा मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यान भेट घेवन तांचे हक्क तांकां मेळोवन दितलो अशें आश्वासन मायकल लोबोन दिलां. Take up this issue with the government of the day. I will personally meet health minister. First let them make a letter, their representation that they should be made fixed. They are demanding after 9 years they are being told to stay at home. 9 वर्सांनी तांकां घरा राव म्हणून सांगलां. आतां तेणी कोविड टायमारूय काम केलां, सगळे ऑड टायमार तेणी काम केलां. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले 9 वर्सां. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसलो, सारकें न्हू? आतां कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले आनी उडयले. आमचें म्हणणें कितें आहा, आयज तांकां काडला आनीक आतां कितकेच लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. प्रत्येक मनशाक जर तर अशें कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले जाल्यार तेणी करप कितें? तूं फाल्यांच्यान कामाक येयनाका, तूं घरा. म्हाका दिसता तांकां जस्टीस मेळपाची गरज आहा.